बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळेकडे वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसा गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाच्यो घडणुको जाणून घेवयात सगळ्यात पयलीं आमच्या न्यूज एंकर संजना कडेन। मंत्रिमंडळान फेरबदल चर्चेक सध्या गती आयल्या आणि गोपां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राण्याक केंद्रीय वरिश्ठ फुडाऱ्यां कडल्यान दिल्लींत आपणे येवपाची शक्यताय आसा। मजगतीं बुधवारा संसदेन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतिल्ली, पण काल एके कार्यावळीन तांकां फेरबदल चर्चे विशीं विचारलें तेन्ना ताणें कांयच जाप दिवंक ना। तांच्यांनी सांगलें की पक्ष घटमूट करपा खातीर आपूण प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतिल्ली। हेच भितर जर भाजपान तिकीट दिली जाल्यार येता ती 2027 विधानसभा वेंचणूक नुवें मतदारसंघांतल्यान भाजपा वतीन नक्कीच लढयतलो अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेरान म्हणिल्लें आसा। मंत्रिमंडळ फेरबदलांत आतां आलेक्साक मंत्रीपद गमोवचें पडटलें का हाचेर सध्या चर्चा नेटान चालू आसा। हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी तांकां प्रश्न विचारिल्ले, तांची जाप गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमी मुजरत आयकुची। सध्या मंत्रिमंडळ फेररचनाची सध्या नेटान चर्चा चालू आसा। ह्या विशींची फुडली अपडेट आमी तुमकां दितलीच। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। गोंयांत बेगूनच एग्री क्लिनीक सुरू जातले, तशेंच शेतकारांक लागून शेतकारांक शेत करपाक सुमार 5 लाख मेरेनचें रीण मेळटलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी सांगलेलें आसा। तशेंच ते हे बी सांगता की आतांची जी पीक शेता कडेन वळोवपा खातीर सरकार सतत प्रयत्न करीत आसा। देखून तांच्यांनी अशें सांगलां की जी तेंचे कडेन शेतां आसा ती कोणाकूच विकची न्हय, खंयच्याच हेका कोणाक दिवची न्हय अशें तेंचें आव्हान केलें। जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर तशी दुसरी जी बातमी अन्न आनी वखदां प्रशासनान हणजूण आनी हरफडे सुमार 18 रेस्टॉरंट आनी फास्ट फूडांनी धाड मारलेली आसा। तातूंतल्यान 9 जी रेस्टॉरंट आहा ती सील केलेली आसा आनी तेंच्यांनी अशें आव्हान केल्लें आसा। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातम्यांची मडगांव नगरपालिकेन वेगवेगळ्या दरवाड केले आसा, म्हणजे हावस टॅक्स मागीर दुकान परवानो या आनी खंयचे हितून टॅक्सान वाड केलो आसा। सो हेजेर थळाव्यांनी निशेध केलो आसा आनी तेंच्यांनी आयज मडगांव नगरपालिके मुखार निर्देशनां गेले आसा। तेंचें अशें म्हणणें आसा की हेजे टॅक्स वाडयला पळय ते कमी म्हणजे आदी सारके थेवचे अशी तेंची मागणी आसा। आनी ते अशें म्हणटा की हेजे बेकायदेशीर जी मडगांवान जी दुकानां बी सुरू आसा जेंचे कडेन परवाने ना कांय ना तांच्या विरोधात कारवाय करची पयली आनी मागीर टॅक्स वाडोवचो। ह्यो ज्यो तिनूय बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। मडगांव नगरपालिकेन वाडयल्लो दरवाड जो आसा तो ताका विरोध करीत मडगांवकारांनी ह्या दरवाडीचेर पुनर्विचार करून खंय तरी हो दरवाड जी आसा ती उणी करपाची मागणी केल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। फाटल्या दिसांनी एक बरीच मोहीम गाजिल्ली ती म्हटल्यार केबल कटिंगाची। काशिनाथ शेटये जो आसा कार्यकारी अभियंतो तो बरो चर्चेत आशिल्लो। मागीर कांय तेंपा उपरांत ही जी मोहीम आशिल्ली ती थंड पडिल्ली, कारण की इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर जे आसा तांच्यांनी उच्च न्यायालयांत धाव घेतिल्ली आनी कार्यकारी अभियंतो जो आसा काशिनाथ शेटये ताच्या जाग्याचेर 2 नोडल अधिकारी नेमिल्ले दक्षिण आनी उत्तर गोंया खातीर। तशेंच ते इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर जे आसा तांकां 20% शुल्क फारीक करचो म्हणून तांकां ताकीद दिल्ली। आतां उच्च न्यायालयांतल्यान ह्या इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडरांनी आपली याचिका फाटीं घेतिल्ली आसा। ताका लागून कार्यकारी अभियंतो काशिनाथ शेटये परतून एक्शन मोडात आयिल्लो आसा। तशेंच जे ऑपरेटर आसा तांच्यांनी ही शुल्क जी आसा 20% भरपाची ती भरूंक नाशिल्ल्या कारणात आतां परतून एकदा
ही जी वादग्रस्त मोहीम आशिल्ली केबल कटिंगाची जे बेकायदेशीर केबल लायटीच्या खांब्याचेर हुमकळटात ते आतां परतून कापपाची सुरवात आनी ती मोहीम सुरू करपाचो मार्ग मेकळो जाला अशी माहिती कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन दिलेली आसा. ही एक बातमी आयची आसा. तर परत एक फावट बेकायदेशीर जी केबलां आसा इंटरनेट केबलां ती कापपाची कारवाय सुरू जाल्ली आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयज सकाळी फांतोडेर आजरा आंबोली महामार्गा वयल्या सुळेरान वाठारांत जाल्ल्या स्वयं अपघातात कामुर्लेची अंकिता भोसले हे बायलेक आगताक मरण आयले. ती शिर्डी आनी अक्कलकोट बुधवाराक गेल्लेली आनी बिरेस्तारा दर्शन घेवन काल सांजची ती येताली तेन्ना सुळेरान वाठारांत अपघात जालो आनी तिका मरण आयलें. आनी तिचो जो घोव आनी 2 जाण चले आसले तांकां ते जखमी जाले देखून तांकां आजराच्या हॉस्पिटलान तांकां शिफ्ट केलेले आसा आनी आजरा पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेवरी जॉब स्कॅम प्रकरणात व्हडली कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार म्हणल्यार तो चायनाचो आसलो ताजें नांव आसा तलानिती नुलास्की ताका अटक केल्या आनी तशेंच 2 जाण भारतीय नागरीक तांकांय अटक केल्या. ही एक बातमी आसा. आनी दुसरी म्हळ्यार फाटले 10 वर्सांच्यान जे वेळीपडा बाळ्ळी केपें जे लोक आहात ते उदका खातीर वळवळे काडटात आनी तांकां म्हणल्यार तांची घरां जी आसा ती दोंगरार आशिल्ल्या कारणान तांकां उदक वयर वचनात आनी प्रेशरूय नासता उदकाक. तेन्ना सरकारान उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशें त्या लोकांनी मागणी केल्लेली आसा. तर ह्यो 3 बातम्यो तुमी आयच्या जाताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. अक्कलकोट देव दर्शनाक गेल्ले कडेन जी परतताली फामील तातूंतल्या स्वय अपघातात एक ते बायलेक दुर्दैवी मरण आयिल्लें आसा. तशेंच ताजी फामील जी आसा ती हेर गंभीर जखमी जाल्ली आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवप काय ना हे पक्ष थारायतलो. आपूण मायकला वांगडा आसात. मायकलाक योग्य तें पद मेळटलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा. कळंगूट जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्या मेळाव्या दरम्यान मुख्यमंत्री सावंतान मायकलाची तोखणाय केली. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्योग उदरगत महामंडळान हस्तकला प्रदर्शन आनी विक्री मेळावो अपरांत मांड 2025 आयोजीत केला. हो मेळावो 31 ते 4 एप्रील मेरेन सुरू आसतलो. बोडगेश्वर मैदान म्हापशा हांगासर सुरू आसतलो अशी माहिती मंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आलेकर हांणी दिल्या. तशेंच तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार विद्युत भवना भायर लायिल्ले पार्किंगचे बोर्ड जिल्लोधिकाऱ्याच्या अधिसुचोवणे खाला आसात. वीज खातें गरजेच्या सेवा खाला आयिल्ल्यान 24 वरां खातीर कार्यरत आसा. ताका लागून वीज खात्याक पार्किंग सुवातेची गरज आसता. जांकां आव्हान दिवपाचें आसा तांणी उच्च न्यायालयांत वचचें अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांणी सांगिल्लें आसा. विद्युत भवना भायर पार्किंग सुवात आडोवन दवरिल्ल्यान NGOन हाचेर प्रस्न उपराशिल्लो ताका काशीनाथ शेट्टी हांणी जाप दिले आसा. सो ह्यो 3 बातमी तुमी सविस्तर 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो घडणुको तश्यो आनीकूय तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटिनान सगळ्यो देशभरांतल्यो हेरूय तुमकां घडणुको पळोवपाक मेळटल्यो. तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.